पंचायतचो फॉर्म आतां भरलो आसा आनी त्या वेळाचेर आमचे उमेदवार तेजल पागी आनी आमचे सरपंच आसात प्रज्ञा कामत पयलींचे सरपंच आसात सविता चौधरी आसात बाकीचे सगळे म्हणजे आदले सरपंच कृष्णा भाऊ आसात बाकी सगळे प्रमुख कार्यकर्ते आजच्या समारंभाचेर उपस्थित आसात. आमचे मध्ये खरें म्हळ्यार वास्तवीक उपस्थित आसपाक जाय आशिल्ले बाबू कवळेकर ताका 2 फॉर्म ताका म्हणजे केपेंक आनी आमचो बार्शेचो आनी गिरगुडीचो फॉर्म भरपा खातीर ताका म्हणजे आजच भरता त्यामुळे थरावडे आसले कारणान तांकां वचचें पडलें आनी ते आज खरें म्हळ्यार ते उपस्थित जावपाक शकले ना. खरें म्हळ्यार काणकोण मतदारसंघ आनी केपें मतदारसंघ म्हणजे 2 पंचायती केपें मतदारसंघाच्यो आनी 2 पंचायती काणकोण मतदारसंघ अशा तरेचो खोल मतदारसंघ जो आसा तो विखुरलेलो आसा आनी ग्रामीण मतदारसंघात आशिल्ले कारणान जे आसा की हे हाजे पयलीं आसा न्ही दोनूय मतदारसंघ जे आसा न्ही आमचे भारतीय जनता पार्टीक आशिल्ले आनी वास्तवीक फाटले फावट जे आसा न्ही पूर्ण सावथ गोंयाक आमकां एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मेळ्ळी आनी फाटलीं 5 वर्सां आसा न्ही जिल्हा पंचायत जी आमी भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी चलयली आनी त्यामुळेच ती आतांय अपेक्षीत आसा की आत्तां ह्या वेळाचेर दोनूय सीट जिखप ही आमची प्रायोरिटी आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान जे आसा न्ही म्हणजे बेतूल आनी खोल ह्या पंचायतीन जे आसा न्ही ती आमचे आदले आमदार मुख्यमंत्री बाबू कवळेकर तांचे प्राबल्य ती आसाच आनी वास्तवीक आमच्या काणकोण मतदारसंघाच्या दोनूय मतदारसंघांचे दोनूय पंचायती आतां जो हांव जेन्ना आमचे पैंगीण मतदारसंघाची बायट दिली त्या वेळाचेर आज तुम्ही आमकां प्रश्न करतले की विविध प्रकारचे विरोधक जे आसा न्ही एकठांय येवन जे आसा न्ही आमचेर म्हणजे भारतीय जनता पार्टी आमच्या कार्यकर्त्यांचेर आरोप प्रत्यारोप हे एक करत आसता. त्या आरोप प्रत्यारोपाच्या ह्या हातूंत म्हाका तर एक अजिबात पडपाचें ना कारण फाटल्या 5 वर्सां फाटल्या 3-3.5 वर्सां ज्या तरेन आमी राजकारण केलें आनी त्या राजकारणाचो केंद्रबिंदू आसा न्ही गांवांतलो सर्वसामान्य मनीस शेवटचो मनीस ताचें उत्थान करप हो आमचो टार्गेट आसा आनी म्हजो तरी टार्गेट आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान काम केल्लें आनी त्यामुळे फाटल्या सादारणच्या विधानसभा इलेक्शन जे आसा न्ही खोल आमचे जर आगोंद विचार केलो जर जायत न्ही आमकां 450 वोट आमकां भारतीय जनता पार्टीक मेळिल्ले त्या वेळार आनी त्या उपरांत जे आसा न्ही की आमची श्रीस्थ पंचायती आसा न्ही म्हणजे हांव इंडिपेंडंट आसूं दी किंवा हांव आत्तां खंयच्या आसूं दी की आज भारतीय जनता पार्टी आदी सुद्दां जे आसा न्ही 1000 पेक्षा लीड त्या भागात ते मेळ्ळी आनी त्यामुळे की पूर्णपणे ह्यो दोनूय पंचायती आमचे 100% दवरता आसतना पयर लोकसभेच्या इलेक्शनाक आमी ताजें चॅक केलें आनी चॅक करतना लोकसभा इलेक्शनाक आमकां जी पाच्छावल्यान आसा न्ही सादारणशी लागीं 1,500 पर्यंत आमची वोट गेली आनी तातूंतल्यान आमच्या लक्षांत आयलें की जो मायनस आमी उरतालो तो पूर्णपणे कवर करून दिल्लो आसा आनी तातूंतल्यान सादारणशी की श्रीस्थ पंचायतीन हाजे वयल्यान हायस्ट लीड जी मेळिल्ली आमकां की 1200 वोट पर्यंत आमकां लीड मेळिल्ली आसा आनी त्यामुळे की ही लीड कायमस्वरूपी दवरता आसतना म्हणजे विरोधक सगळे एकठांय येवन सुद्दां जे आसा न्ही म्हणजे लोकसभेच्या इलेक्शनाक आमकां पैंगीण काणकोण मतदारसंघात खंयच्याच प्रकारचो फरक करपाक शकलो ना. लागीं 6,000 मतांनी आमी त्या वेळाचेर लीड मेळ्ळी आनी आमचो टार्गेट जो आसा की आमकां तो पूर्णपणे ती अबाधी दवरप आनी म्हाका दिसता की आज लोकसभा इलेक्शना नंतर खूब बदल जाल्लो आसा आनी खूब बदल आसतना ताजेका आनी इम्प्रुवमेंट जाल्लो आसा की श्रमदामा सारखे कन्सेप्ट आसूं दी आमी 1-to-1 कार्यक्रम मेळप आसूं दी की बाकीचे अन्य जे उपक्रम आसा ह्या उपक्रमाच्या माध्यमांतल्यान आसा न्ही आमी शेवटच्या मनशा पर्यंत पावले आसा आनी आमी हे करता आसतना सगळ्या कार्यकर्त्यांक हांवें सांगलें आसा शेवटच्या मनशाचें दुख्ख पिडा जर ती ताजें निरसन करतलो आसा जर जायत ती आमी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्तेच करूं शकता हो विश्वास आमी सर्वसामान्य दिल्लो आसा आनी ताजें पूर्ण गॅरंटी आमकां मेळटा आनी त्यामुळे म्हाका दिसता की ह्या दोनूय मतदारसंघ आसा न्ही एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आमकां ह्या हातूंतल्यान मेळटली हाका तिळमात दुबाव ना. त्यामुळे विरोधका संदर्भात आमकां कितेंच तांचेर कमेंट्स करपाक ना कारण म्हणजे गोवाभर खबर आसा जाल्यार ती हांगा येवन जें आसा न्ही एखाद्या येवन जे टिनी मिनी करपाक उलोवपाक ताका अर्थ कितें आसा कांय अर्थ ना ताका ते उलोवपाक ते उलोवन दी की हाती चाले अपनी चाल आमकां कांय फरक पडना की आमच्या मतदार आमचो कार्यकर्तो आमकां 100% आमचे विश्वास आसा त्यामुळे विजय आसा न्ही तो आमचो आज हांवें म्हाजी जे इलेक्शनाचे फॉर्म भरले आसा हांव भारतीय जनता पार्टीचे आभार मानता सर मिनिस्टर
डॉक्टर रमेश तवडकर यांचेही बी आभार मानता. आमचे बाबू कवळेकर सर हे एक्स चीफ मिनिस्टर, डेप्युटी चीफ मिनिस्टर यांचे बी खूब आभार मानता की ते बी म्हाजेर विश्वास दवरून म्हाका आज फुडें काडलो आसा. आनी हांव लोकांक सांगूंक सोदतां की म्हाका सगळ्यांनी आदार करचो. फुडें सगळे लोकांक बरोबर घेवन डेवलपमेंटाचें कितें काम आसा तें लोकां बरोबर घेवन करतलें आनी म्हाका लोकांनी बरो प्रतिसाद दिवन म्हाका निवडून हाडचें. आतां 3.5 वर्सां तूं पंच म्हणून काम पळयता न्ही पंचायतींत. सो पंच म्हणून तुगे रिस्पॉन्सिबिलिटी सारके पार पाडले काय कितें लोकांक दिल्ले कमिटमेंट फुलफील केले? हय, 3.5 वर्सां जालीं साळेरे गांवांत पंच म्हणून काम करता. पयलीं डेप्युटी हें आसलें सरपंच आसले आनीक मागीर एक उदकाची जे हें आसलें तें लोकांक उदक मेळचें म्हणून पायपलायनीचें तें ऑलमोस्ट जाल्लें आसा. इनॉग्रेशन जालें म्हणटनी मागीर हेजें काम चालू करतलें पायपलायनीचें. आनीक आमची फीश मार्केट आसली तेजेय बी ऑलमोस्ट जाल्लें आसा. आतां काम चालू जातलें कम्युनिटी हॉलाचें. फीश मार्केट आनी कम्युनिटी हॉल दोग. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.